हांगा सकाळी 8 वरांचेर एक्सिडेंट जाल्लो आसा। 2 बसी आयिल्ल्यो दोनाय सायडीनी आनी एक आल्कोनाचो म्हणल्यार कॉन्क्रिटाचो ट्रक येयलेलो। सो ते ट्रकान एक बायकाकूय उडयले आनी दोनी बसींकूय मार लागलेलो आसा। म्हणटकीर हांगासर आमी सरकाराक सांगत आसा वारंवार की हांगासर एक्सिडेंट जायत आसता। सरकाराक एकूच रिक्वेस्ट करता की सायडीनूय मातशी जागा आसा, जर मातशें तुमी एक्सटेंड करीत जाल्यार ती बस स्टॉप थंय करूंक जाता। तशेंच वयर आमचो जो रोड आसा केल्लेलो आसा नवीन, तो जर स्टार्ट करीत न्हू आमचो सर्वीस रोड दवरीत जाल्यार आमकां कांयच प्रॉब्लेम आसपाना। आमी प्रत्येक वेळा एक्सिडेंट जाल्लेल्या टायमार सरकाराक सांगत आसा की बेगीन जाता तितलें करा, पूण सरकार आमचें आयकोन घेयना। म्हणून परत एकदा डॉक्टर आमचे सीएम आहा प्रमोद सावंत हांकां एक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन तुमी हो रोड करचो। सो आज कोणी इंजर्ड बी कोणा? इंजर्ड म्हळ्यार मातशें मार लागला, तशें चड इंजर्ड कांय ना कोणाक। तो स्कूटरवाल्यान उडी मारली म्हणून हय वाचलो। मानसवाडा पुणे ह्या डेंजरस स्पॉटार आज सकाळी एक एक्सिडेंट जालो। एक्सिडेंटात कोणूच इंजर्ड जालो ना। स्कूटरवाल्यान उडी मारली म्हणून तो साल्वार ना जाल्यार तो ट्रका पोंदा पडपाचो आशिल्लो। स्थानिकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे हांगा आज सकाळी हे 2 बसयो पॅसेंजराक घेवपाक रावल्ल्यो। तितल्यात हो जो सिमेंट कॉन्क्रीट घेवन तो ट्रक वचपाचो आशिल्लो, तो दोनी बसी मदल्यान भितर सरलो आनी थंय एक्सिडेंट जालो। त्याच वेळार जो पुणय भुरगो एक कामाक वचपाचो आशिल्लो तो तेणें स्कूटरीच्यान उडी मारले कारणान तो साल्वार जाल्लो आसा। हांगा एक्सिडेंट जायत आसा आनी हेजे पयलीं सुद्दां हांगा मेजर एक्सिडेंट जावन खूब जाणांचे बळी गेल्ले आसात। त्या खातीर हांगासरल्या लोकांनी बायपास मागलेलो आनी त्या बायपासाचें काम पूर्ण जाल्लें आसा आनी तो बायपास सुरू करचो अशी मागणी सद्याक स्थानीक लोक करीत आसा। पुणेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी।